पार्टीचो कन्व्हिनर ऑफिशियली असो आसतना गेली 4 वर्सां जेन्ना कन्व्हिनर म्हणून पार्टीची सुत्रां सांबाळटालो तेन्ना अशें दिसून कांय जाणांक आयलें आसतलें की एल्विस गोम्स म्हणल्यार आम आदमी पार्टी म्हणल्यार एल्विस गोम्स. कांय जाण म्हणटाले की एल्विस गोम्स इज द फेस ऑफ आम आदमी पार्टी. एक वेळा जायत, पूण जसो जसो टायम गेलो एका पार्टीच्या जिवितान वयर सकल जाता तरी पूण आमी हो फोर्ट हो किल्लो सांबाळलो आनी आज आम आदमी पार्टी गोंया मजबूत जावपाच्या दिशेन चल्ल्या, आनीक मजबूत जावपाचे दिशेन चल्ल्या. पार्टीची एक्टिविटी जी आसा, पार्टीचे कॅम्पेन म्हण, पार्टीचे ग्राउंड लेवल वर्क म्हण तें वाडत आसा आनी आज अशी गरज पडल्या की पार्टयेन जाता तितले ग्राउंड लेवलाचेर आनीक मजबूतायेन काम करपाक जाय. आनी म्हणून हो एक ल्हानसो बदल म्हणपाक हरकत ना की म्हज्या जाग्यार म्हज्या दाव्यान बसला तो पार्टयेचो एक मजबूत खांबो राहुल मांब्रे हाचे कडेन आतां तात्पुरती ही सुत्रां आम आदमी पार्टी सोंपयतली. आनी ह्या भुंयेचेर लोकांचो जो आवाज आसा, तो जो उलो आसा लोकांचो, तो आयकोपा खातीर म्हाका धरून, एल्विस गोम्साक धरून चडांत चड आमचे फुडारी ग्राउंड लेवलाचेर वचून काम करपाची सगळ्यांची तयारी जाल्ली आसा. म्हणून हो आज निर्णय घेतला. लोकांचो उलो इतलो चड वाडला कित्याक हे सरकार जे आसा ते लोकांचो उलो त्यांच्या कानार म्हणटा तो पडच ना. वयता त्या क्षेत्रांत लोक दुखवला, खंयच्याय क्षेत्रांत म्हणलें जाल्यार पयले जर गव्हर्नमेंट सर्वंटांचे जर घेतलें जाल्यार आज गव्हर्नमेंट जे एम्प्लॉईज आसात तांचोच ट्रस्ट आपल्या सरकाराचेर ना अशें दिसता. एक उदाहरण म्हणल्यार हाऊस बिल्डिंग एडवान्स जो एक घर बांदपाक गव्हर्नमेंट एम्प्लॉईज घेता, थंय सुद्दां इतलें क्रूर सरकारान काम केलां की त्यांचो जो व्याज इंट्रस्ट जो आसा तो इतलो वाडयला की कांय गव्हर्नमेंट एम्प्लॉईज जे आसा तांची सॅलरी 0 जावपाक लागल्या. दिस इज अ क्रुअल एक्ट ऑन द पार्ट ऑफ द गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा. म्हाका खबर ना कशे एम्प्लॉईज आपलो मोराल धरून काम करूंक शकतले ते अशा परिस्थितीन. अशी खूब उदाहरणां आसा. पुलिसां कडेन पळयलें जाल्यार पुलीस एडमिनिस्ट्रेशन सामकें फ्लॉप जावपाक लागलां कित्याक पुलिसांचो मोरालूय पडपाक लागला. हांवें एक उदाहरण दिलां हाऊस बिल्डिंग एडवान्साचें. बारीक बारीक जे लोक आसा तांची सॅलरी 0 जावपाक लागल्या, कांय लोकांची मायनस जावपाक लागल्या. कितलेशे ऑफिसर आसा जांचे प्रमोशन हाडून दवरला सरकारान. वर्सां घातल्या उपरांत सारके पिकूंक पावले जाल्यार सुद्दां तांकां प्रमोशनां दिना कित्याक तांचो फाटल्यान एक हेतू आसा सरकाराचो आपआपल्या मनशांक वयर काडपाक. परत सरकार गव्हर्नमेंट एम्प्लॉईज जे आसा तांचो मोराल सामको डावन करून उडयला. टिचर्स वर्ग जो आसा सामको संतापलेलो आसा. फाटल्या दिसांनी आमी पळयलां कशे टिचर्सांक एब्यूज केले ते. फक्त तांकां सर्वेक धाडपाचेंच काम केलें तें. तांचे मागणे कोण आयकना. वोकेशनल टिचर्स जे आसा तांचें एक उदाहरण दिता. 2016 जेन्ना इलेक्शन लागीं आसलें नोव्हेंबरान
तेन्ना कॅबिनेट डिसिजन घेवन वोकेशनल टिचर्सांक रेग्युलरायज करपाचें डिसिजन घेतलें आनी आज ऑलमोस्ट 4 वर्सां कंप्लीट जाली तरी सुद्दां तेच कॅबिनेट डिसिजन चालीक लावपाचें सरकारान कांयच करूंक ना. भुरग्यांचे स्टुडंट्स जे आसा तांचे आनी सांगपाची गरज ना. यूथ पिळगी जी आसा ती आज टोटल जॉबलेसनेस म्हणजे बेरोजगारी जाल्ली इतली जाल्या की कांय लोकांनी काल प्रधानमंत्र्याचो वाडदीस सुद्दां अनएम्प्लॉयमेंट डे म्हणून सेलिब्रेट केलो. सगळे कडेन गार्बेज, रस्त्याचेर पॉट होल्स, उदक, इलेक्ट्रिसिटी हे बेजीक इश्यूज अजून जाग्यार पडना. एनवायरमेंटाचेर मार, लोकांक नाका ती डिसिजनां. आणि आता कोरोनाचो मॅनेजमेंट जो ज्या पद्दतीन चल्ला की आम आदमी पार्टी फक्त देवाकडे मागता कोण दुयेंत पडना जाल्यार पुरो रे देवा म्हणून. कॅपॅसिटीज आर बस्टिंग, बेड्स ना. कितलोय सरकार जर म्हणीत आसत की बेड्स आसा म्हणून, टायमार पेशंट हॉस्पिटलान येना म्हणून, ही सामकी फटिंगपणां. गोंयच्या एकूय हॉस्पिटलान बेड्स ना. प्रायव्हेट हॉस्पिटलांक जांकां परवानगी दिल्या तितून सुद्दां बेड्स ना. आनी जी रेट आज प्रायव्हेटाक चार्ज करपाक परवानगी दिल्या ती आजाची रेट पळयल्या जाल्यार कांय लोक आपूण दुयेंत आसा म्हणून सुद्दां एडमीट करपाक भितले. अशा परिस्थितीन जेन्ना राज्य चलता तेन्ना आनी जेन्ना ऑपोजिशन टोटल फेल जाल्लें आसा, रुलिंगाच्या बोळसान गेल्लें आसा, अशा वेळाचेर आम आदमी पार्टीची गरज चडांत चड दिसपाक लागल्या लोकांक. आनी ह्या लोकांच्या उल्याक लागून ग्राउंड लेवलाचेर वचून काम करपाक म्हणून एक एल्विस गोम्स न्हय पण सगळे फुडारी ग्राउंड लेवलाचेर देंवतले आनी पार्टीक आनीक मजबूत करपाक आदार करतले. ह्या भुंयेचेर परत एकदां सांगता की आयच्यान आमचो इंटरीम कन्व्हिनर आसतलो आमचो इंटरीम कन्व्हिनर आसतलो राहुल मांबरे. आनी हें डिसिजन सगळ्या लोकां पर्यंत पावोवचें. कोणेच हातूंतल्यान कितें हेतू असो आपल्याक जाय तसो काडचो न्हू. दिस इज ओनली इन द लार्जस्ट इंट्रस्ट ऑफ द कम्युनिटी ऑफ द पीपल ऑफ गोवा. आनी तांचे प्रश्न जे आसा ते आमी डायरेक्ट आयकपा खातीर एक जनसंपर्क म्हणून हें डिसिजन घेतलां. क्वेश्चन मागीर घेऊया. क्वेश्चन मागीर घेऊया. एल्विस भावान सांगला तशें ऑपोजिशन पार्टी म्हणटा ती गोंयान आम आदमी पार्टी सोडल्यात. आम आदमी पार्टीन प्रत्येक वेळार प्रत्येक जे गव्हर्मेंटचे डिसिजन आसा ताचे क्रिटिकल अप्रेजल केला. लोकां फुडें मुद्दे मांडल्या, लोकांचे मुद्दे सरकारा कडेन मांडल्या आनी आमी प्रत्येकाचो ऑपोजिशन वॉयस जाल्ले आसा. बाकीचे ऑपोजिशन MLA जे आसा ते एका दिसाचे असेंब्लीक तयार जाता हे सगळ्यांक खबर आसा. 3 वरां भितर बजेट पास जाता तेन्ना लोकांचे मुद्दे जे मांडपाक दिसले असेंब्लीन ते मांडपाक तांचो रोल जो आसलो तो फेल जाला. हाची जाणीव घेवन आम आदमी पार्टी आमच्या पक्षान आमच्या टॉप लिडरशिपान निर्णय घेतलो की इट्स टायम वी टेक एनदर स्टेप फर्दर अहेड. हांव बाब एल्विस गोम्सचे धन्यवाद मानता. तशें आमच्या पार्टी लिडरशीपचे धन्यवाद करता की म्हजेर तांच्यांनी विश्वास दवरलो आनी ही जबाबदारी सोंपयली. आतां हो वेळ आसा टेकिंग आम आदमी पार्टी टू द ग्रास रूट्स. आमची संघटना आमी मजबूत करतले, लोकांचो आवाज आमी आनी बळकट करतले, लोकांचे प्रश्न आमी आनी बळकट म्हणटले. देव बरें करूं. ना जसो कन्व्हिनर आता दुसरो आसतलो ऑब्वियसली टीम रिवॅम्प जातली, फूल टीम रिवॅम्प जातली, तातूंत दुबावच ना. प्रदीप पाडगांवकार सगळ्यांक खबर आसा की जेन्ना कोरोना बाधित जालो तेन्ना ताका मातसो त्रास जालो म्हणून ताका जेन्ना गोवा मेडिकल कॉलेजीन घातलो तेन्नाच्यान ताचें हेल्थ मातशें आल्ल्या सारकें जाल्लें म्हणून